बागीवून जुआवांचे पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें करचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताचे पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता. तो आमचे सोबे जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फुटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश ही खुणा वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सैबांत आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता, आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेयना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोधीच्या तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सोपोरल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचे तुमी जोयत वेला. आनी कारण जो तुमचे सोबे आसा तो संवसारान आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले देखून संवसाराचे भास ते उलयतात आनी संवसार तांचे आयकता. पूण आमी देवाचे, आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचे आयकून घेता. जो कोण देवाचे न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फुटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जोल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. शेकानशेक सगली प्रितूम तुजे आदीं करतलो. जबाब, राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. आतां राजांनो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचे भें धरात आनी थरथरून ताच्या पांयां पडात. जबाब, राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू स्वर्गा राजा शिववर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक जोय. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जोआवाक कोयदी केलो म्हूण आयकलेले उपरांत जेजू गालिलाक गेलो आनी नाजरेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीच्या शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफारनांत ताणें ठिकाण केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हें परी पाळोन येवंक जाय आसलें. जाबुलानाचो नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेर वेता मार्गार जॉर्डाना पेले तोडी राष्ट्राचे घालेल्या काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्या एक उजवाड उडेलो. तो दीस तावन जेजू अशें म्हणून परवचून करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सुर्गींचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्या गालिल्या भोंवतणी वचून
ताचे देवस्थानांनी शिंकयतालो. स्वर्गा राज्यांत शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. तांचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटेकारांक सोबार जिन्साचो रोग आनी दुखीचे पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोडलूंक जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताची सुरशी हाडटाली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिलियांत देका पयलींच जेरुजालेम, जुदया आनी जॉर्दना पेले तोडी तावन येवन लोकांचे व्हड उरपोज ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल जी कोण देवाक वळखतात ती आमचे आयकून घेतात. जी कोण देवाची न्हय ती आमकां कान दिनात. नियाळ आकादार एक दीस कांय तरणाटे एकठांय जावन मोचेन वेळ सारताले. हांव चिंतूच एकलो उद्गारलो, ह्या सुस्त जिविताचो म्हाका कांटाळो आयलो. आपल्या समुदायाच्या फुडाऱ्या लागीं वासपूस करून फिरगोजेच्या तरणाट्याच्या जोम्यान तो भितर सरता आनी वेगळीच तरेची खुशालकाय अणभवता. ह्या तरणाट्यान देवाच्या आत्म्याचो उलो आयकलो म्हूण ताच्यो कोन्यो दाखयताल्यो. जायते फावटी देवाचो उलो आनी वायटुवेच्या उल्या मदें अंतर करूंक कठीण जाता. जेन्ना आमच्यो कोन्यो देवाक महिमा दितल्यो जातात तेन्ना त्यो देवाच्यो कोन्यो म्हूण समजून घेवंक जुवांव सांगता. जेजू मनशा सोयंबांत आयलो क्रिस्त म्हूण मानून घेता तो सगळो संदेश देवा थावन येता. जुवांव सोत उलयलो देखून ताका कैदी केलो. जिवीत बदलात सर्गीचें राज लागीं पावला म्हूण जेजू आपूण परगटूंक लागता. कांय जाणांनी ताका मानून घेवंक ना, जाल्यार जायत्यांनी ताच्यो कोन्यो पळेवून ताका मानून घेतलो आनी ओळपणजीक लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो. ताचें पवित्र नांव घेतल्यांक जेजून केन्नाच फाट वळूंक ना, पूण तांकां जिवीत दिवंक वावुरलो. ताच्या नांवांत देवाचे पेकवणेचो गूट लिपलोलो आसा आनी आयज जो भावार्थी जेजूच्या नांवाचेर विस्वास दवरता ताकाच जिवीत मेळटा. मागणें, जेजू हें पवित्र नांव सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसूंक आमचेशी तूं राव जेजू.